नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. महाराष्ट्रातल्या 288 विधानसभा मतदारसंघात मतमेजणीक आयज सकाळी 8 वरांसावन सुरुवात जाली. मतमेजणीची सुरुवात टपाली मतांच्या मेजणीपासून जाली. सध्या हातात आयिल्ल्या निकाला प्रमाण महाराष्ट्र राज्य विधानसभा वेंचणुकेंत महायुती आघाडीचेर आशिल्ल्याचें दिसून येता. महायुतीतले मुखेल घटक पक्ष आता मेरेन 232 सुवातांचेर मुखार आसात. तातूंत भाजपा 134, शिवसेना 54 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार 40 जाग्यांचेर फुडें आसात. तर महाविकास आघाडीतले मुखेल घटक 52 जाग्यांचेर फुडें आसात. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 20, काँग्रेस 17, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार 11 सुवातींचेर मुखार आसात. ह्या निकालाविशीं उलयतना महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री शिंदे हांणी सांगले की राज्यातल्यो लाडक्यो भयणी, भाव आणि शेतकारांनी व्हडा प्रमाणात मतदान करून महायुतीच्या कामाची पावती दिल्या. त्या खातीर आपूण सगळ्या मतदारांक परबी दिता अशें शिंदे हांणी फुडें सांगलें. तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है. ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है. जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है, ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या मतमेजणीक आयज सकाळी सुरुवात जाली. राज्यातल्या सगळ्या 81 विधानसभा सुवाती खातीर शांततायेन मतमेजणी जावची ह्या खातीर वेंचणूक आयोगान चोख व्यवस्था केल्ली. सध्या हातात आयिल्ल्या निकाला प्रमाण झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाक 33, भारतीय जनता पक्षाक 22, काँग्रेस पक्षाक 16 तर आरजेडी 5 सुवातांचेर मुखार आसा. साखळे नावेलीत आयोजित केल्ल्या 10 दिसांच्या संस्कृतीक आनी खेळा महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज केलें. ह्या महोत्सवांत क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, बॅडमिंटन, टग ऑफ वॉर आनी हेर संस्कृतीक कार्यावळींच्यो सर्ती आयोजीत केल्यात. साखळेच्या सगळ्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन सुरू केल्ल्या ह्या खेळ आनी संस्कृतीक महोत्सवाक लागून फिट इंडिया आनी स्किल इंडिया कार्यावळीक बळगें मेळटा. अशा तरेच्या आयोजनांतल्यान तरणाट्या पिळगेक आपली कुशळटाय आनी कला दाखोवपाची संद मेळटा अशें महोत्सवाच्या उक्तावणा उपरांत उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. कितलेशेच जाण वेगवेगळ्या पद्धतीचे टॅलंट आसतले, कोण तरी खेळात बरो आसतलो, कोण तरी कल्चरात बरो आसतलो, जेंच्यानी वेगवेगळ्या कडेन जे टायप आसतलो तेचे एग्रीमेंट आसतले, बट एकदां समोर येवपाक शकना. बट ते समोर हाडपाचे, तांकां एप्रिसिएट करपाचे. म्हणजे साखळेंतलीच भुरगीं जीसीएच्या गोवा टिमींक खेळटा, साखळेंतलेच भुरगे जे आमच्या इंडियेंतल्या व्हॉलीबॉलाक खेळपा खातीर ब्राझीला सारकिल्या फॉरेन कंट्रीत वता, हे आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा. आमच्या रुमडावेलो एकटो भुरगो जो आसा हो आमकां फॉरेन म्हणजे इंडिया टिमींक त्यांनी व्हॉलीबॉलात रिप्रेझेंट केलें, ही आमच्या खातीर अचिव्हमेंट आसा. अशे वेगवेगळे अचिव्हमेंट जे युवा भुरग्यांनी केला तांचेय फेलिसिटेशन जावप हे गरजेचे आसा. म्हणून आम्ही सगळ्यांनी जर एकत्र येयले, आम्ही सगळ्यांनी जर आमची ताकद दाखवून दिली जाल्यार त्या खातीरच म्हटलें हांवें फिट इंडिया, स्किल इंडिया हे 2 कन्सेप्ट हे सातत्यात सगळ्या मदीं राबोवपा खातीर तुमच्या मदली ताकद, तुमच्या मदली शक्ती ही आम्ही दाखवून दिवया. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पणजे स्मार्ट सिटी, झाडांची जतनाय आनी गोंय राज्य जैवविविधता मंडळाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या अर्बन ट्री मॅनेजमेंट कार्यशाळेंत वांटो घेतलो. स्पेशल क्राफ्ट मोबायल ॲप्लिकेशनाचो शुभारंभ मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलो. हें ॲप्लिकेशन गोंयांतल्या स्टार्टअपान तयार केलां. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की ह्या कार्यशाळेंत झाडांची जतनाय कशी घेवची हाच्या संबंधान म्हायती दितले. हमने आज 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं. एक कि ट्री केयर फाउंडेशन की तरफ से जो ट्री की केयर किस तरह से लेने का, उसका प्रूनिंग किस तरह करना चाहिए, वो कार्यक्रम हमने हमारे स्मार्ट सिटी मिशन के थ्रू
ट्री केयर फाउंडेशन फ्रॉम द अरबिंदो, इनकी तरफ से वर्कशॉप यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर और द स्टूडेंट फ्रॉम द बॉटनी, इनके लिए आयोजन किया था। और स्मार्ट सिटी मिशन ने अंडर द स्टार्टअप ऐप लॉन्च किया है कि 1000 प्लांट्स हमने जो नए ग्रो किए हैं इनके बारे में हमेशा के लिए अपडेट रहने के लिए इस तरह का ऐप लॉन्च किया। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ स्मार्ट सिटी मिशन का। इस तरह का ऐप लॉन्चिंग और ट्री केयर फाउंडेशन साथ के टाइप पेंजिम में हमेशा के लिए ग्रीन और क्लीन सिटी बोल के जानी जाएगी। हमेशा के लिए यहाँ पे बाकी जगह से 2 डिग्री टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। ग्रीन कैनाल रोड यहाँ पे स्टार्ट करने का जो कंसेप्ट है, इसलिए भी स्मार्ट सिटी मिशन इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इफ्फीत वांटेकार जाल्ल्या देश विदेशातल्या प्रतिनिधींक गोंयच्या संस्कृतीची वळख जावची म्हण अंदू गोंय मनरिजवण संस्था ते कला अकादमी मजगती खासा इफ्फी परेडीचें आयोजन केल्लें। सांजेच्या 6 वरांचेर गोंय मनरिजवण संस्थे सामकार इफ्फी परेडाक सुरवात जाली। हातूंत शिगम्याच्या विंगड विंगड सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्या सर्तकांक निमंत्रीत केल्लें। ह्या परेडीत वांटेकार जाल्ल्या पथकांनी फिल्मी स्टायल पद्दतीन रोमटामेळ सादर करून इफ्फी प्रतिनिधींक मंत्रमुग्ध केलें। इफ्फी परेडा खातीर दयानंद बांदोडकर मार्गावेली एक लेन सांजेच्या 4 वरांसावन बंद दवरिल्ल्यान पणजे शारांत येरादारीची कोयंडी जाल्ली। येरादारी आनी बंदोबस्त राखपा खातीर पुलीस तैनात केल्ले। गोंयचे नामनेचे कावी कलेचे उपासक सागर नाईक मुळे हांणी कावी कलेक संवसारीक पातळीचेर प्रसिद्धी मेळोवन दिली। अंदू 55व्या इफ्फी आयोजकांनी सागर हाच्या कावी कलेक बरी माची प्रदान केल्या। इफ्फीतल्यो दिसपट्ट्यो घडणुको पिकॉक ह्या दिसाळ्यांतल्या इफ्फी प्रतिनिधी खातीर उजवाडाक हाडटात। ताचे मुखपृष्ठ तयार करपाचें काम अंदू सागराक मेळ्ळां। सागरान आतां मेरेन गोंय आनी इफ्फी हाची सांगड घालून तयार केल्ल्यो 3 कलाकृती पिकॉकच्या पयल्या पानार प्रसिद्ध जाल्ल्यो असून इफ्फी प्रतिनिधी कडल्यान सागराचें कौतुक जालें। आर्टाच्यान जावं मातयेच्यान हांव रिप्रेझेंट करपाक शकता आनी तेय बी नॅशनल लेवलाचेर आनी बरीच चॅलेंजीसय मेळ्ळ्या म्हाका हितून की तेंच्यांनी म्हाका हें सांगलें की लोक तुका वळखता कावी आर्टाक लागून माती अमके स्टायलीक लागून पूण तेज्योय तुमी डिफरंट टायप जावं तेज्यो वरायटी कशी तरेन दाखोवपाक शकता। ही एक चॅलेंज हांवें एक्सेप्ट केली। म्हाका बरें दिसता काम करपाक ह्या लेवलाचेर। पयलीं दिसा हांवें कित्याक म्हाका खूब आमची ट्रेडिशन आवडटा, कल्चर आवडटा गोंयचो आनी हो टायम आसा इफ्फीचें एक सेलिब्रेशन आसात पूण तेजे बरोबर अख्खे गोंयांक जात्रेचें सेलिब्रेशन आसता। तितून न्यूज आसता, उजवाड आसता आनी देवाचे आमचे जय जयकार आसता। सो हांवें हो तो उजवाड दाखयला आनी णववारीचे पल्लूचेर जे मोर आसता, खूब जाणांचे जे साडयांचे पल्लूचे मोर आसता ते मोर दाखयले हांगा। वेलकम थीम आशिल्ली आनी दिवस दाखयला हांगा। सो दिवजाचो हो उजवाड दाखयला। सो ह्या इफ्फीच्या निमतान अख्खी जगा पर्यंत पावपाक शकता। 55व्या इफ्फीच्या निमतान गोंय मनरिजवण संस्थेन आयोजीत केल्ल्या आकाश कंदील सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। सर्तकांनी उत्तम तरेन तयार केल्ले आकर्षक आकाशदिवे इफ्फीत हाडिल्ले। पारंपारीक आकाशदिव्या वांगडा इफ्फीच्या लोगोंतली मोराची कलाकृती करून हाडिल्ले आकाशदिवे प्रतिनिधींचें लक्ष ओडटाले। गोंय मनरिजवण संस्थेच्या प्रवेशद्वाराच्या भायर आकाशदिवे मांडून दवरिल्ल्यान परिसर उजळून गेल्लो। इफ्फी प्रतिनिधींनी ह्या सुवातीचेर वचून कलाकारांच्या कलाकृतींची तुस्त केली। बांबू यूज केल्ले आसा, बांबू आनी हे सगळ्या जे मटेरियल आसा ते सगळे बांबू खोली आनी माती पासून केल्लो माती म्हणजे आमी प्लास्टीक टिका यूज करूंक ना ह्या खातीर 6 म्हयने मला लागले ताकळे फस्ट मेळ्ळें पयले फस्ट आनी अशी फस्ट फस्ट पयल्या 3 भितरूच हांव फुल्ला प्रायजा भितर फस्ट सेकेंड थर्ड। म्हाका 12 वर्सां जाली ह्या कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करता। ते 12 वर्सां पयलीं हांव इतके काम जमा नासलें म्हाका। हे आतां हांव जेन्ना कॉम्पिटिशनाक भोंवन म्हाजी सुदारणा जाल्या आनी ह्या लेवला मेरेन पावलो। गव्हर्मेंटान अशें आसा की हेज्याकून मातशें बरें व्हडलें कॉम्पिटिशन दवरपाचें की आनीक कलाकार नवीन तयार जावचे अशें म्हणून आनी एडवर्टायजमेंटू बरी जावपाक जाय सारकी ऑल गोवा। आनी इतल्यान हे खबरापत्रांक हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।